गांवचे दायज आणि सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले सरवणचे झरीचे अस्तित्व संकश्टात आयला। ही झर ना नपयत जावपाचे वाटेर आसा। हे झरीचे संवर्धन जावप फुडाराची गरज आसा। पळयात। सरवण गावात जे शामपुरुष देवाचे देऊळ आसा त्या देवळा सामकार साधारण 5 किलोमीटर अंतराचेर ही झर आसा। गांवचे वैभव आणि सैमीक उदका स्त्रोत्र आशिल्ल्या ह्या झरीची सध्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा। झरीची जी धडा आसा ती ल्हवू ल्हवू कोसळत आसा। तशेंच फाटल्या कांय वर्सांच्यान झरीच्या उदकाचो जो प्रवाह आसा तो लेगीत सामको कमी जाल्लो आसा। सरवण गांवापासून साधारण 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या वाठा देवा वयल्यान हे झरीचो उगम जाला अशी माहिती कांय जाणकारां कडल्यान मेळ्ळ्या। हे झरीचे जर उदक न्हालें जाल्यार कातीचे विकार बरे जातात अशी एक भावना आशिल्ली। देखून कातीचे विकार जाल्ले दुयेंती हे झरीचेर न्हावपाक वताले। फाटल्या 10 वर्सां पयलीं WRDन हे झरीची पळोवणी केल्ली तेन्ना हे झरीक बरे दीस येतले अशी एक आस्त निर्माण जाल्ली। मात ताचे उपरांत झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन करपा खातीर कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे जे झर आसा तिची सामकी अवतिकाय जायत आसा। हे झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन जावंक ना जाल्यार गांवांत एक झर आशिल्ली अशी म्हणपाची पाळी फुडाराक येतली तातूंत दुमत ना। गोमंतक TV खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।